म्हणटा की चंदन प्लांटेशन आसतलें, सागवान प्लांटेशन आसतलें, ह्या सारकेली प्लांटेशन्स आपूण करपाक जाता. प्रमोशन ऑफ द कमर्शियल ट्री प्लांटेशन ऑन अ प्रायवेट नॉन फॉरेस्ट लँड इन गोवा थ्रू द सिम्प्लिफाईड रेग्युलेटरी रिजीम एज द ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस. गोंयांतल्या प्रायवेट लँडांचेर आमकां जांकां झाडां रोवपाचीं आसा, म्हणजे आपली स्वताची लँड जाका प्लांटेशन करपाचें आसा, ताच्या खातीर आमी आयच्या कॅबिनेटात डिसिजन घेवन द प्रमोशन ऑफ द कमर्शियल ट्री प्लांटेशन ऑन अ प्रायवेट नॉन फॉरेस्ट, म्हणजे ही झाडां विशेष करून आमी जाका म्हणटा की चंदन प्लांटेशन आसतलें, सागवान प्लांटेशन आसतलें, ह्या सारकेली प्लांटेशन्स आपूण करपाक जाता. ती 3 वर्सांनी किंवा 5 वर्सांनी परत ती ट्री कट करपाक फॉरेस्टा कडेन परमिशनाक येवपाक मेळचें ना. वायल आतां गरज ना येवपाची, आतांच तो प्लांटेशनाक वयता आसतना तेणी परमिशन घेवपाचें आनी प्लांटेशन करपाचें. वी आर प्रमोटींग द प्रायवेट फॉरेस्ट प्लांटेशन्स इन शॉर्ट ह्या पॉलिसींतल्यान. ताणें आपले सगळे पेपर लिस्ट आतांच सबमीट करपाचें आनी जेणे करून तेणी 3 वर्सांनी किंवा 5 वर्सांनी तें प्लांटेशन कट करपाक वचूं येता. भितर एक 5 तरेची झाडां आसा, चंदनाचे झाड आसा, अजुनूय तितूर एड करपाक जाता, कांय हरकत ना, बाय टेकिंग द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, आमी तितूर खैर म्हटला, सँडलवूड म्हटला, किंदळ म्हटला, माट्टी म्हटल्या, ओके, टीक म्हटला आनी रोजीवूड म्हटला. जाल्यार अजुनूय हितूर कितें आसत जाल्यार बाय टेकिंग द परमिशन ओके एड करपाक स्कोप दवरला.